हांव बाबू नारायण गांवकर। हांव नगरगांव पंचायत देरोडे गांवांत रावपी। आमी हांगासर कितलींशीं वर्सां शेती भाते करताले आनी हांगासर म्हाज्या सायटीकच तुमी पळोवंक शकता, ही न्हंय व्हांवता व्हडली। आनी हे आमी हालींच 20 दीस सुद्दां जावन आसले आनी फेन्सिंग कॉम्पाउंड बांदलेले। आनी काल अचानक 4:30 पावस येयल्लो। हांव तेन्ना म्हाजे प्रॉपर्टीक काम करपाक म्हूण आयिल्लो, तेन्ना अचानक पाणी येवन न्हंयची पातळी वाडलेली आनी हे आमी कॉम्पाउंड केले, ते व्हांवन गेले। पळय कशें ते आमी 30-40 हजार हेजो खर्च केल्लो मनाय धरून, आनी हे न्यू वायर सगळे वायर हाडलेले आनी हे आमी कॉम्पाउंड बांदलेलो। हांगा ब्रेस्ता सांजचे 4:30 उदक येवन ही आमची पावर फेन्सिंग आसली ती सगळे पोल वायरी सगळे घेवन गेले। हांगासर आमी पंचायतीक कितलींशीं वर्सां हे दिल्ली, एप्लिकेशनां दिल्ली, मातशी आमकां मदत करा म्हणा, वॉल बांदून दिया म्हणा, पूण तेजेर कितें दखल कोणी घेवंक ना। आयज आतां अशें आमकां रडो घेता की इतली खर्च करून आमी आतां पयशे खर्च केल्ले, पयशे फुकट पाणयेंत गेले आनी सरकार म्हणटा तुमी शेती करा, बागायती करा म्हणटा, पूण बागायती करा पूण हे अशें आमचें नुकसान जाता, हेजी भरपाई कोण करून दितलो? हांव का जबाब ना, हांव गव्हर्मेंट जॉब ना, फक्त हांव प्रायवेटाक वयता, दिसावड्याक वयता आनी हे आमचे 40 हजार हांवें कोणा कडसून 40-30 हजार कोणा कडसून लोन काडून घेतले अशें। तेन्ना हे पळय कशी लाकडां हे जाल्लेले आसा, हे पोल तुमी पळोवंक शकता कशें हे जाल्लेले आसा। तेन्ना हांव पंचायत बॉडी आसा तशें मामलेदार आसा आनी आमचे वाळपेचे MLA श्री विश्वजीत राणे हांकां हांव विनंती करता की तेणे आमकां कितें तरी मदत करची। आतां अशेंच जर आमचे हे अशें व्हांवन गेले जाल्यार आमकां कितें फायदे, लुकसाणीत आमी वाचता। आमच्या त्या खातीर आमी बाबा कडेन विनंती करता आनी पंचायत बॉडी मामलेदार तेंच्यांनी येवन हांगासर सर्वे करपाची, सर्वे करून तेजेर निरीक्षण करून जी आमची नुकसान भरपाई जाल्या ती आमकां तेंच्यांनी दिवची अशी हांव विनंती करता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.